ऑर्गनायजेशनान एकठांय जाल्ले आसा काकवेद फेडरेशन तशेंच एसटी ऑर्गनायजेशन आदिवासी संघटना केपें शेड्यूल ट्रायब एसोसिएशन साऊथ गोवा आरईएल तशेंच कूळ मणकाराचो आवाज तशेंच एनसी एचआर आनी पॉप्युलर फ्रंट हे सगळे आयज जॉयंट आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. काल जो मेळावलीन जो इन्सिडेंट जाला आनी जे आमचे जे मूळ निवासी जे लोक आसा तेंचे जो लाठीचार्ज जाला आनी जे लोकांचे जो त्यांनी हे केला त्यांचं मारहाण केला आनी जो इकोस्को PI जे लोक थंय प्रोटेस्ट करताले तेंचे वयल्यान ताका मारून तेंच्या पोटा वयल्यान चलोन गेला. हो एक इनह्युमन इन्सिडेंट जावन आसा आनी असलो निर्दय इन्सिडेंटचो आमी निशेध करता. तशें आमी ह्या गव्हर्मेंटाचो निशेध करता जो IIT प्रोजेक्ट थंय मुळेली गुलगुले गोयेली हांगा जो आतां 6 म्हयने जाले ते लोक थंय प्रोटेस्ट करताले आनी तरी आसतना सरकाराक तो फोर्सफुली त्या एरियेन हाडपाक जाय. ती जमीन जी आसा ती लोकांची आसा. जे आमचे मूळ निवासी आसा ST लोक आसा ते फाटले 10,000 वर्सां जालीं थंय रावता. त्यांनी म्हणजे काजो आसा तेंचे कल्टिवेशन आसा आनी तेंचे सगळे लायव्हूड ह्या सगळे तेंचे कल्टिवेशनाचे आनी फॉरेस्टाचे तेंचे चलता. तेन्ना ही तेंची लँड ग्रॅब करपाचें एक षडयंत्र आसा आनी ते खंयच्याय परिस्थितीन गव्हर्मेंट तांकां पोलीस फोर्स यूज करून ते करपाक सोदता. फाटले 2 दीस जाले 500 पोलीस थंय डिप्लॉय केल्ले आनी 15 बसी हाडून तेणी थंय तांकां तांचो मुवमेंट ब्रेक करपाचो तेणी प्रयत्न केलो. सो ताका लागून आमी हो जो निशेध करता. रुपेश वेळीप काकवेद फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी. हांव ॲडव्होकेट जॉन फर्नांडीस प्रेसिडेंट आदिवासी संघटना केपें. आतां IIT जाता बरी गजाल पूण IIT सरकाराक मेलावलीच कित्याक करपाक जाय? इतली लोकांचो अपोज आसतनाच ती थिंग कित्याक उबारपाक जाय? आतां सरकाराक समज IIT उबारपाक जाय जाल्यार शेजारच्यो सरकाराच्यो जमनी आसात. आमची केपें फूड पका खातीर जी जमीन घेतिल्ली ती कोणाक आसा? कांयच ना थिंगा. जाल्यार थिंग कित्याक करनात तुमी? तुमकां IIT मेळावली व्हरपाक कितें तरी हिडन एजेंडा आसा दिसता. कित्याक जे फोर्सफुली जे करपाक लागल्यात तें पळयल्यार सरकाराचो असोच हेतू आसा अशें दिसता. आतां सरकार ह्या लोकांची जमीन ताब्यांत घेवन ह्या लोकांक शिफ्ट करतलो म्हणटकीच जो गोरवांचे जगता, जो बोकडांचे जगता, जो शेत वेवसाय करून जगता तो समज पणजे हाडून हॉटलान ताका फ्लॅटान दवरलो जाल्यार तो जगपाक शकचोच ना. आनी हें तरी आमच्या कांय आमदारांक खबर आसा कित्याक ते वेवसायांतले आयिल्ले आसात लोक. आतां दुसरी गजाल इतिहास अशें दाखोवन दिता की जो मनीस बारीक लोकांच्या शिरापान लासता तो केन्नाच वयर सरपाक शकना. आनी हें वेस्ट बेंगालांत नांदीग्रामांत सिद्ध जाल्लें आसा. जेन्ना लेफ्ट फ्रंटान बारीक लोकांचेर नांदीग्रामांत जमीन एक्वायर करपाची केली तेन्ना लोकांनी त्या सरकाराक आड उडयलें आनी आजून तें आड पडल्या सरकार जाग जायना. तर सरकारान लोकांचे अन्याय करचे पयलीं मातशें शादूर जावचें. लोकांचें पोट मारून जमण्यो ताब्यांत घेवच्यो न्ही. डेव्हलपमेंट म्हणटा तें म्हळ्यार वस्तूची उदरगत करपा खातीर न्ही, लोकांची उदरगत करपाक जाय. डेव्हलपमेंटान लोकांची उदरगत करपाक जाय. आनी समज डेव्हलपमेंट लोकांच्या उदरगती आड येता जाल्यार सरकारान त्या उदरगतीचेर वर त्या डेव्हलपमेंटाचेर थोर विचार करून शक्य तो विचार घेवचो अशी आमची मागणी. आनी सरकार समज लोकांचे समज FIR रजिस्टर करता जाल्यार आमी इफ्फी जावचें आसा इफ्फी एज्युकेशन करतले, आमी रिपब्लीक डे एज्युकेशन करतले आनीक हाचो हीट जो आसा तो दर एक MLA फेस करचो पडटलो. काल जे मेळवली गांवांत घडलें तें म्हाका दिसता हिस्ट्रीन आयज रिमेंबरन्स जे आमकां म्हणटा पळय आयज 60 इयर्स ऑफ लिबरेशन हे सेलिब्रेट केल्ले आसात. आमी आयज लिबरेट जावंक ना. आज ज्या भशेन पोर्तुगीजांनी आमचेर राज्य केल्लें, आमच्या बायलांचेर अत्याचार केल्ले, त्याच भशेन आयज सिमिलर इन्सिडंट्स मेळवली गांवांत विश्वजीत राणेन आनी प्रमोद सावंतान घडोवन हाडलो. आमी पळयला थंयसर अक्षरशः जेन्ना बायलांचेर जाणटे बायलांचेर 60 वर्सांचे बायलेचे चेस्टाचेर पांय दवरून मात दिवन वो हेतोस्कर जो आसा सागर जो PI जावन आसात हेणी आयज मात दिवन एक दाखोवन दिलें की आमी बायलांक सुद्दां रिस्पेक्ट करपाचें ना आनी भुरग्यांक सुद्दां रिस्पेक्ट करपाचें ना. आमी एक व्हेरी क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता.
आयज जितली ट्रायबल ऑर्गनायजेशनां एकठांय आयिल्लीं आसात आनी एक मेसेज दिवंक सोदतात विश्वजीत राणे तूं समज लिपोवन ते पुलिसांक फुडें काडून आमचेच भाव ते पुलिसांक फुडें काडून तर आमचेरूच हमला करपाक लायतात जाल्यार तुका आमी तुज्या घरा कडेन सुद्दां सोदूंक पावतले. तुजो बंगलो जो आसा पळय तो दोनापावल आसा ट्रायबल एरियेन आसा एक याद दवर. तूं आमच्या ट्रायबल एरियेन रावतात जरी तर आमच्या तुवें आयज काल स्टेटमेंट केल्ली आसा सीएमान की मर्डर केसीस घालतले म्हणून आमच्या बायलांचेर. आमी एक मेसेज दिवंक सोदतात. मर्डर कितें तें तुका खबर आसाच? तुका मर्डर म्हणल्यार कितें तें खबर आसाच? हाफ मर्डर म्हणल्यार तुवें ओपन स्टेटमेंट केला तुका खबर आसा कितें तें? तुका तर कळपाक जाय जाल्यार तो आमकां टायम लागपाचो ना. आमी क्लियर मेसेज दिवंक सोदता आनी पाशियेस काडपाचेर काडले. चूक तुमी केल्ली. काल पुलिसांनी टियर गॅस सोडलो. लोकांची बायलां जी आशिल्ली 60-70 वर्सां आयज कोविडाक लागून तांकां श्वासाक लागून सुद्दां प्रॉब्लेम जावपाक शकता. तुमी तेजेर थंयसर टियर गॅस सोडून थंयसर बेहूश जाली आमची बायलां. ताच्या वयल्यान तुमी पांय दवरून गेले थंयसर. भुरगीं आशिल्लीं भुरग्यांचेर थंयसर घुस्मटून थंयसर पडलीं भुरगीं. आनी इतलें केल्या उपरांत तर तुमी म्हणटा की आमचेर हे फायर घालताले. भुरग्यांक 2 जाणांक थंयसर उखलून घेवन गेला म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. गांवांनी वयतले ट्रायबलाचेर. तुमकां एक सांगूंक सोदता तुमी आजून पर्यंत वळखून ना ट्रायबल लोक जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना तुमची कशी हालत जातली ती. तुमकां एक रिक्वेस्ट करता बरे भाशेन आज लास्ट वॉर्निंग दिता बरे भाशेन तुमी ह्या फाटी घेयात आनी ज्या गांवांत ते मेवली लोकांक नाका तर IIT पार्क जाल्यार तुमी काडून उडयात. नाजाल्यार तुमकां जे कितें कॉन्सिक्वेन्सीस भोगची पडटली. स्पेशली विश्वजीत राणीक सांगता तुका पणजे येतलो जाल्यार तुका आमच्या तिसवाडीन एंट्री मारची पडटा. आयज तुमी फोर्स करता लॉ अँड ऑर्डर लोकांक घेवपाक तुमच्या लागून. नाजाल्यार तुमी आज पर्यंत तुमी हे सिच्युएशन पळय वाडत चाललेलें आसात. आनी तुमी अशें चिंतता की मेळवलीच्या बायलां खातीर आमी त्रास करून आमी ओगी बसतले म्हणून. जाल्यार एक मात सांगूंक सोदता गांवांनी बायलांक उठयतल्यार ट्रायबल बायलांक आमी गांवांनी उठोवन तुमच्या मुखार आमी हाडटले बेगीच्या बेगीन. आमी तुमकांय सांगता हेज्या पयलीं रेवोल्युशन घडून हाडिल्लें आसा ट्रायबल लोकांनी. खूब अत्याचार जाला तांचेर सुद्दां. आयज आमी ओगी रावपाचें ना. हें फक्त हिंट दिवपाक येयल्ले आसात. जरी तर आमचो ट्रायबल कमिशनाक आमी इन्फॉर्म केल्ली आसात ताका इन्फॉर्म केल्ली आसा जरी तर तो आमच्या वांगडा ना जाल्यार आमी तांच्या वांगडा आसचो ना. आयज ही मेसेज क्लियर घेयात. सगळ्या ट्रायबल लोकांक हांव उलो मारता गोंयच्या की तांच्यांनी आमच्या बायलेचेर तांच्यांनी अक्षरशः तांच्यांनी माड्डून गेल्ले आसा. दिस इज एन एक्झाम्पल फॉर एवरी वुमन सिटींग डावन एट होम. एवरी वुमन एवरी चायल्ड की तांकां तर करूंक शकता जाल्यार ते आमच्याय घरा कडेन करपाक शकता. सो रिक्वेस्टिंग ऑल गोवा युनायट. दिस इज अ फायट ऑफ एवरी वुमन. थँक्यू. नाव सांग. रामा काणकोणकर. I represent Women's Wing of Goinsa Equard, and I would like to tell today that it is not only the fight of the tribal women, but we all the non-tribal women also are there beside them to fight. We don't want IIT, that's it. And I would like to tell DYSP, ताका सांगूंक सोदता हांव ताणें तो पांयो पर दवरला ते 60 वर्साचे बायलेचे अर्द्याचेर. त्या मनान दवर ती तुजी आवय ती ऑर्डिनरी ट्रायबल विमन न्हू. आनी हांव तुका सांगूंक सोदता तूं ते पांयान पण तेजे अर्द्याचेर पांय दवरला न्हू तुजे पांयान ताकद दिल्या पुरो देवान हें चोवपाक कश्यो ह्यो बायलो फुडें व्हरतली ही झूज. आमचे लँड व्हरोंक सोदी नाकात. द ट्रायबल पीपल ते तांची पोटां चलतात हे जमनी खातीर वयल्यान. तांची ही जमीन तुमी व्हरोंक सोदूं नाका. हांव निमणे पावट सांगता हें आमचें गोंय आमकां जाय. नाव कितें? सेंटर रॉड्रिग्स.